भारत माता की निकतेच आमचे हांगासर हे नावाची पाठीची एक टापणी जाली आसा. हे काम जावन आसा आमच्या PWD डिपार्टमेंट हांगासरल्यान घेतले आसा. हे मोठे काम जे जायते एक दोन मिनटं उभी राहून आयज आमी हो एक लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेलो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी हो इश्यू कितल्याच कारणाक लागून पेंडींग आसलेलो टॅक्निकल कारणाक लागून. कित्याक आमी पयलो हो इतलो बरो फ्लायओव्हर जाला, आमचो रस्तो डेस्तेरो कडलो फूल कंप्लीट जाल्लेलो आसा, फोर्टीन सिल्वेज लायन पर्यंत फूल कंप्लीट जाल्लेलो आसा, हॉट मिक्स जाल्लेलो आसा. फक्त हो स्ट्रेच बायणा बिचाचो स्ट्रेच उरलेलो टॅक्निकल कारणाक लागून. कित्याक गेमन इंडिया जी आसा जेंकां हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो तेंचें काम चालू आसलेलें आनी जे पर्यंत तेंचें काम कंप्लीट जायना ते पर्यंत आमी हो हॉट मिक्स करून कांय फायदो नासलो. कित्याक परत तांकां खणचें पडपाचें. तेज्या लागून हो टॅक्निकल कारणाक लागून उरलेलो. आयज ते सगळे कंप्लीट करून घेतलेले आसा. आयज आमी हेजो इनॉग्रेशन फावंडेशन घातलेलें आसा आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा रिपको कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड ताका हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा. हेजो कॉस्ट आसा 3.18 crores टेंडर आसा हो. आनी जो रिपको आसा ताणें आमकां सांगलेलो आसा मेच्या 15 तारखेच्या पयलीं हो रस्तो तो हॉट मिक्स करून सायडींतल्यान ड्रेनेज आसा, सिस्टम आसा, ब्युटिफिकेशन आसा, हे सगळे कंप्लीट करून तो आमकां मेच्या 15 तारखे पयलीं दितलो म्हणून. सो हो जेन्ना रस्तो जातलो जाल्यार हे आमच्या बायणा बिचाक आनी एक शोभा येतली. कित्याक ऑलरेडी आमच्या बायणा बिचाचेर कितलीशी आतां एक्टिविटीज जावपाक लागली आसा, ट्युरिजम वाडपाक लागले आसा, कितले ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. पयलीं बायणा बिचाक इट वॉज अ इग्नोर्ड बीच. आतां जेन्नाच्यान आमी फुडाकार घेतल्या उपरांत वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट केले आमी थंयसर बायणा बिचाचेर आमी न्यू इयर सेलिब्रेशन करपाक लागलेले आसा आनी अशे कितलेशे प्रोग्राम स्पिरिच्युअल फेस्टिवल बाकीचे फेस्टिवल हे खुबशे जावपाक लागलेले आसा. आनी हो रस्तो जावपाक लागून सगळ्यांक जाय आसलो. म्हाजेरूय खूब प्रेशर आसलेलो आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांचे. तशेंच आमचे एक्टिविस्ट बाब सुरेश नाईक तेजोय कंटिन्युअसली तेजो फॉलोअप आसलेलो. तसोच आमचो इंडस्ट्रियलिस्ट नानाबाब बांदेकर तेजो म्हाका कंटिन्युअसली फॉलोअप येतालो, कॉल्स येताले केन्ना करता म्हणजे अशे बरेंचे बरे लोक हे हांकां हो रस्तो बेगीनच्या बेगीन जाल्लो जाय आसलो. आयज ती रियलिटी जाल्लेली आसा आनी हो एकदां ब्युटिफाय जाल्या उपरांत तेच्या सायडीकसून ब्युटिफिकेशन करपाक लागून आनी ट्युरिजमा कडेन ऑलरेडी उलयला. तेजे भितर आमची लिव्हिंग गॅलरी हांगा येतली ह्याच बायणा बिचाचेर. ते भितरचो मदलो स्पेस आमकां दिसता थंयसर जे आमी बॉम्बे, चेन्नय, बेंगलोराक पळयता जे भितर जो भितरलो पार्ट आसा तो डिवायडर आसा पळय थंयसर भुरग्यांक लागून क्रिकेट खेळपाक, बास्केटबॉल खेळपाक, गेम्स खेळपाक लागून तेवूय घालपाचो प्लॅन आसा. हेज्या लागून म्हाका आमचे हायवेज ऑथॉरिटीचो जो एसिस्टंट इंजिनियर आसा अजमत तसो आमचो ज्युनियर इंजिनियर राजेश तेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट जावं पडटलो. आनी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक जे प्रमाणे आमी तेजे कडेन फॉलोअप केले जेन्ना तो PWD मिनिस्टर आसलेलो आनी तेणेन आमकां तेन्ना ते क्लियर करून दिलेले. आयज आमचो बाब दिगंबर कामत PWD मिनिस्टर आसा. आयज तेज्या नेतृत्वा खाली हो आयज आमी इनॉग्रेट केल्लो आसा. आयज काही कारणाक लागून तो आमच्या बरोबर ना कित्याक तो आउट ऑफ स्टेशन आसा. बट टायम वेस्ट जावंक जायना म्हणून आमी हे इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा. आनी हांव मागता सगळे आमच्या मुरगांवच्या लोकांचेर जेन्ना हो रस्त्याचें काम चालू जातलें थोडेशे इनकन्विनियन्स जातले लोकांक, थोडोसो त्रास जातलो, पार्किंगेक लागून त्रास जातलो, हे जे आमचे लोकल गाडेकार आसा तांकां मातसो त्रास जातलो. मातशें सगळ्यांनी 1.5 म्हयन्याक लागून बेर करचें आमचे कडेन. आनी हे जेन्ना रस्तो कंप्लीट जातलो एक म्हाका दिसता एक बरेच्या बरो ब्युटिफिकेशन प्लेस जातलो आनी आमकां सगळ्यांक मुरगांवकारांक खरेंच बायणा बिचाचेर येवपाक अभिमान दिसतले. इतलें सांगून हांव सगळ्यांक तुमकां हांगा लोकांक येयलेल्या सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. गुगल बाबा कितें कितें प्लॅन्स आहा बिचा खातीर? बिकॉज तुमी विवींग गॅलरी एक सांगली, बाकी चेंजींग रूम आहा जो आनी कितें प्लॅन आतां ऑलरेडी बायणा बिचाचेर आमी पळयता कित्याक आमकां हांगा टॉयलेट ना. ऑलरेडी ट्युरिजमाच्या अंडर आमी टॉयलेटीक एप्लाय केल्या ऑलरेडी आमकां सँक्शन जाल्लो आसा. तसोच आमकां एक टॉयलेट येतलो हांगा जो तेज्या वांगडा आमकां चेंजींग रूम, शॉवर बाथ घेवपाक लागून शॉवर जाय तांकां. कित्याक बायणा बिचाचेर जे लोक न्हांवपाक येता तांकां थंयसर शॉवर बीन मेळना न्हांवपाक, चेंजींग करपाक लागून चेंजींग रूम ना. सो आमच्या बायणा बिचाचेर टॉयलेटीचो विदीन नेक्स्ट मंथ म्हाका दिसता आमी इनॉग्रेशन करतले आफ्टर द एसेंब्ली न्यू टॉयलेटीचो. एक लिव्हिंग गॅलरीचो आमी प्रपोजल घातलेलो आसा. जशें तुमकां सांगलें दोनूय सायडीक ब्युटिफिकेशन करून वॉकिंग ट्रॅक घालपाचो होवूय प्लॅनिंग आसा आमचो. सो हे सगळे गजालीक
मातसो टायम लागतलो बट 100% जातले इतलें हांव सगळ्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक आश्वासन दिता. त्याच प्रमाणे आमचो एक आनीक टुरिजम पॉयंट करपाक लागून एक पाथवे म्हळ्यार ग्लासाचो पाथवे वॉकिंग ग्लास जे आमी पळयता बाकीच्या स्टेटींनी आसा तशें हांगा आमी करपाक सोदता. तोवूय प्रपोजल आमी ऑलरेडी दिल्लो आसा टुरिजमाक, तो अंडर कन्सल्टेशन आसा. सो अशे खुबशे प्रपोजल आसा ते ऑलरेडी हांवें दिल्लेले आसा आनी एसेंब्लीन उलयलो आसा हेच्या बाबतींत. सो हे सगळे इन पायपलायन आसा. सो हे हेजे टॅक्निकल सायड हेजी फिजिबिलिटी हे सगळे तांकां पळोवनूच हो करचो पडटलो आसा. ऑलरेडी आमचो विवींग गॅलरीचो ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा. तो जाल्या उपरांत म्हाका दिसता एक बरो हांगा प्रोजेक्ट जातलो आनी म्हाका दिसता आख्खे गोंयान जे ट्युरिस्ट येता ते आमच्या बायणा बिचारूय येतले. सर काल असेंब्लीत तुम्ही एक पॉईंट रेज केला जे रस्ते डीक केले त्याची तुम्ही थोडक्यात माहिती देऊ शकता. पळय काल जो विशय डीक केला आसा तुमी सगळ्यांक खबर आसता जी फॉर्म्युला 4 जी आमची मुर्मगांवान सड्याचेर जावपाची आसलेली बोगद्या एरियेत. सो थंयसर तेका लागून काम स्टार्ट जालेलें. बट काही कारणां लागून जेन्ना आमी सांगलें थंयसर लोकांचे ऑब्जेक्शन जालें आनी लोकांक दिसलें थंयसर तो जावचो न्हय म्हणून त्या प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतलें आनी तो कॅन्सल करून तो आमचो पेडणा आयलो मोपा आयलो. थंयसरल्या लोकांक तेजो फायदो जालो. आमच्या लोकांक ती ऑपॉर्च्युनिटी मिस जाली. बट जें काम थंयसर स्टार्ट जाल्लें तेज्या कारणाक लागून जे रस्ते सायडीक डीक केल्लेले तेज्या लागून ते फोडल्या कारणान जी थंयसर रॉड्स आसा ती भायर येवन आसा थंयसर तेज्या लागून ऑलरेडी आमी प्रपोजल घातलेलो. ऑलरेडी ते पायपलायनीन आसा. बट तरी पासून काल हांवें तो विशय काडला कित्याक फास्ट ट्रॅकाचेर हें काम जावचें म्हणून. आनी म्हाका दिसता हें फास्ट ट्रॅकाचेर काम जावं तें म्हाका दिसता आनी फुडल्या म्हयन्या भितर तें काम स्टार्ट जावन तो जो इश्यू आसा तो कंप्लीट जातलो इतलो म्हाका ठाम विश्वास आसा. ज्या रितीन हांगा एक लॉंग पेंडींग इशू बायणा बीच्या सायडीक जो हॉटलीक जावपाचो तो पेंडींग जातालो हांवें संकल्पन केलेलो. सांगचें म्हटल्यार बायणा बीच ती बायणा बीच आतां खंय तरी फ्लरीश जाता आनी फ्लरीश जाता कारणान हांगा खुबशे ट्युरिस्ट येता आनी ट्युरिस्ट येता पळय तेन्ना बिचाचो वाठार पळय सरावंडींग एरिया ती तितली बरी दिसनासलेली. जेन्ना हो आतां रोड हॉटलीक जातलो हॉटलीक रोड जाल्यार दोनूय सायडीक तेजी ब्युटिफिकेशन आसतलें, वॉकिंग ट्रॅक आसलो, सिटींग अरेंजमेंट आसतलें. आनी हे इतलें आसतना म्हाजो नेबरींग वॉर्ड म्हाजे मॅक्झिमम म्हाजे सपोर्टर म्हाजे वोटर ह्या बिचाचो तेंचो लाभ घेता. आनी लाभ घेताना जेन्ना हॉटलीक हांगा जातलें तेन्ना एकदम अशें जातलें म्हाका दिसता आख्ख्या लोकांक ही बेनिफीट घेवपाक पावतलो. आनी हे घेता आसतना त्या संदर्भात सांगलां हांगा तुमी डिवायडराचेर फुटसाल म्हण आनी कितें म्हण तें समज केलें जाल्यार खरोखर सांगता की हे म्हाज्या वाल्या बायणा एरियेक खूबच बरें जातलें. म्हाका दिसतलें की आमी खंय तरी दुसऱ्या लेवलाचेर पावता. बायणा एरियेन एक कलम जालो एक दाग आसलेलो म्हाका अजून उगडास आसा ह्या जाग्याचेर हांव आनी जें अशें आसलेलें की हांगा लोकांचे बाटल्यो खाल्लेले आसा कित्याक बायणा डिमॉलिशन करतना आमी पयलें आसलेलें हांव जें पयलें आसलेलें हांगा जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना सीएम आहलो तेन्ना हांगा आमकां उबें रावपाक गावनासलेलें. आनी आयज आमी खुशेन उबें रावता आनी आमी हॅप्पी आसा जे बायणा बिचा सायडीक कितें काम जाता पळय वी आर ऑलवेज चेअरमॅन म्हणून धन्यवाद म्हणपाक दिसता आमचे माननीय आमदार संतोषजी आमोणकर. कित्याक हो जो रस्तो आसलो तो अनेक लोक येवन सांगताले की रवींद्र भवन येताना पार्किंग करतना आमकां त्रास जाता. आतां इतल्या कोटींचो रस्तो जाता, बीच आसा, बिचाचेर लोक येता आनी एक हॉटेलियर म्हणून म्हाका धन्यवाद म्हणटा आमदाराक कित्याक आमचो बीच डेवलप जाता. आज वास्कोन इकॉनॉमी एकदम कमी जाल्ली आसा. हॉटेलांक ऑक्युपन्सी रेस्टॉरंटांक गिरायक ना. पूण जेन्ना बीच डेवलप जाता, बीच टुरिजम जाता, वॉटर स्पोर्ट जाता, विवींग गॅलरी जाता, वॉकवे जाता, चेंजींग रूम जाता. गोंयान जशे ट्युरिस्ट कलंगूट बागा वयता ते हांगा येतले. टॅक्सीकारांक सुद्दां विनंती आसा की तुमी आमचो बायणा बीच सुद्दां प्रमोट करचो. हांगा रवींद्र भवनान आमदारान इनिशिएट केल्ली लायब्ररी येता, बरे बरे कार्यक्रम जाता. म्हणून पुन्हा एकदा आमदार संतोषजी आमोणकर आसत, आमचो अविनाश शेळकर आसत, आमचो प्रसाद प्रभुगांवकर आसा, दोतोर धर्मेंद्र सगळे जाण आमी वावरुया आनी आमचो सुंदर मुर्मगांव सुंदर गोंय करुया. देव बरें करूं. वंदे मातरम. लास्ट फ्यू डेज पयलीं कोणें येता तिका केल्ली कितें आमदारा कडेन कितें प्लॅनिंग आसलेलो हांगा कितें डेवलपमेंट हो तांकां आन्सर आयज एक्चुली खरेंच आमदारा कडेन प्लॅनिंग आसलेलो कितें ताणें चिंतलेलें आपूण हें करतलो तो करतलो. आतां आमदारान तशेंच सांगलें हांगा तो पाथवे करतलो, वॉकिंग डिस्टन्स करतलो, मदीं तुमकां फुटबॉलाचो ही आयडियाज आमची पयलीं आसलेली हाव इट विल गो ऑन. मदीं आतां ब्रिजा पळोवन तुमकां साम प्ले ग्रावंड करता ल्हान भुरग्यांक एक्चुली वालोर आमदार. थँक्यू आमदार.